राती कडेन 2 एक्यूज्ड अरेस्ट केले आहा. वन इज अमीर हुसेन एज 32 आणि दुसरो दीपक सहानी तांकां राती अरेस्ट केले आहा. आयज तांकां मॅजिस्ट्रेटा फुडल्यान प्रोड्यूस केले फॉर रिमांड आनी आमकां 7 दीस रिमांड मेळ्ळो आहा सद्याक. विक्टिमाचो पोस्टमॉर्टमूय जाल्लो आयज आनी कॉज ऑफ डेथ इज ड्यू टू लंग इंजुरी ड्यू टू अ स्टॅब वूंड. आणि एक्यूज आनी 3 एक्यूज आहा जे सद्याक अब्सकॉंडिंग आहा. DSP इट इज लर्न दॅट की जो डिजीज आसा म्हणजे जो मर्डर जाला तेजेर सम केसीस रजिस्टर आसा पयलींच्यो कितल्यो केसीस आनी कितें कोर्टान मॅटर कितें आसा? देर आर अबाउट 4 केसीस वीच आर पेंडींग ट्रायल. 3rd केसीस आहा थोड्यो. आनी इज इट ट्रू दॅट अमीर तो एक्यूज आसा तेजेरूय देर आर सम एसॉल्ट केसीस बी रजिस्टर आसा? अमीराचेर 1-2 केसी आहा रजिस्टर which are also charge sheeted and which are pending trial in the court. So what is the motive of the crime between Kumar and Baina? Motive at the moment is जे आमकां पळोवन येयला की तेचे भितर एनिमिटी आसली, previous enmity. So that we will establish once all the accused are arrested. The correct motive will be established. DSP besides the accused Amir, ते बाकीचे 3 जाण accused आसा त्यांचं बॅकग्राऊंड कसं कितें? what they to do कितें कळना इन्व्हेस्टिगेशन? Unless we arrest them सद्याक I will not be in a position to comment, but अशे ऑड जॉब करताले. एकलो कोण वेजिटेबल वेंडर आसलो आनी कोण ऑड जॉब करतालो. बट आय एम नॉट कन्फर्म. वन्स दे आर अरेस्टेड मध्ये आमी चालू केल्या. इवन कोम्बिंग ऑपरेशन चालू केलं. आयज सांचे बद्दल एक कोम्बिंग ऑपरेशन जातलें. एरियांचे सगळे क्रिमिनल परत चेक करतले. एरिया डॉमिनेशन जातली इन बायना एरिया. DSP was the 5th accused नाव बी कितें कळना? 5th accused is one दुर्ग्या म्हणून. दुर्गे. DSP अशें आयकूंक येता की तो उमेश त्या टायमार देवळान येवपाचो म्हणजे सार्वजनीक गणपती कडेन अशें कोणें तांकां त्या ग्रुपाक इन्फॉर्मेशन दिलां. आर यू ट्रायंग टू फायंड आउट ते म्हणजे त्या मर्डरान इन्फॉर्मरूय आशिल्लो एक्यूज पार्टीन अशें All कितें? these aspects will be dealt with once the accused are arrested. We will conduct a thorough investigation into all this. So presently 3 लोग absconding are. Presently- Earlier it was 4, now there are 5 people involved. 5 people. Is this a crime related to gang war or something कितें अशें? No, it is not gang war. I won't say it is gang war. But there were the rivalry among 2 persons. So Presence is there. I have ensured police presence in that area. डेड बॉडी हँडेड ओवर फ्युनरल कितें जाला? Postmortem आता जाल्लो आहा. So maybe by this time the funeral preparations will be on. yeah. 3 जाण absconding आसात. सर आता